नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या पुढील खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. 2016 वर्सा राबयल्ल्या UPI प्रणालीक आयज पुराय जाल्ली 10 वर्सां. एका काळार काँग्रेसीन फकाणां केल्ली प्रणाली आयज जाल्या देशाचो अभिमान. संबित पात्रा. खंयच्याच ग्रंथाप्रमाण हिजाब घालप मुस्लीम धर्माप्रमाण बंधनकारक ना. शाळेत समेस्तांनी समान गणवेश घालचो. अलाहाबाद उच्च न्यायालय. मंत्रिमंडळाचे बसकेत विधानसभा अधिवेशनात मांडपी विधेयकाचेर जाली चर्चा. कोलवाळे बंदखणीच्या गैरप्रकाराचेर पुलीस महासंचालकाकडल्यान मागला नियाळ. बोरये पुलाचे काम उच्च न्यायालयात आशिल्ल्या बांदकामाच्या कामाचेर आयला सध्या स्थगिती. भूसंपादनाची प्रक्रिया तशेंच हेर प्रशासकीय काम आसा सुरू. दिगंबर कामत. आणि कोलंबो हांगा सुरू आशिल्ल्या भारत आणि श्रीलंके मजगतीच्या दुसऱ्या कस लावपी खेळामाळेच्या दुसऱ्या खेळाच्या तिसऱ्या दिसा श्रीलंकेच्या पंगडान 8 गड्यो वगडावन 265 धांवड्यो काडल्यो. आणि आता खबरो विस्तारान. 25 ऑगस्ट 2016 दिसा भारतान डिजिटल पेमेंट म्हळ्यार क्रांती घडोवपी युनिफायड पेमेंट इंटरफेस म्हळ्यार UPI आयज 10 वर्सां पुराय जातात. भारताच्या डिजिटल व्यवहाराचो कोणो आणि अर्थीक समावेशनाचो मुखेल चालक थारिल्ले UPIचो फाटल्या 10 वर्सांत असाधारण विस्तार जावन ह्या प्रणालीक दिसान दीस नेट फावो जाता. फाटल्या दशकात UPIच्या माध्यमांतल्यान देवाण घेवाणाची प्रक्रिया 13,000 पटींनी वाडल्या. आणि आता फकत भारतातूच न्हय जाल्यार शिमो हुपून फ्रांस, सिंगापूर, श्रीलंका, भूतान, मॉरिशियस सयत 11 देशांनी UPI चलता. भाजपाचे म्हणयारे संबित पात्रा हाणें आयज नवी दिल्लीत आयोजीत पत्रकार परिशदेत UPIच्या ह्या प्रवासाविशीं कौतुकतायतना एका काळार सुरू जाल्या उपरांत ज्या UPIच्या प्रणालीची काँग्रेसीन फकाणां केल्ली तीच प्रणाली आयज देशाची सगळ्यात व्हड शक्त जाल्या अशें पात्रा हांणी सांगलें. UPI ने 10 साल पूर्ण किए हैं. It has become the world's largest real-time payment system. ये भारत की शक्ति है. 10 वर्ष पहले जब मोदी जी ने इसी UPI के विषय में बताया था तो कांग्रेस ने मखौल उड़ाया था. मैं आज उस मुखौटे को, उस मखौल को उतार रहा हूं कि देख कहां हम पहुंचे हैं. ट्रांजैक्शन वॉल्यूम UPI का क्या है आज, कितना बड़ा है? 13,000 फोल्ड टाइम्स. आप सोच सकते हैं 13,000 फोल्ड सर्ज इन द ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ऑफ UPI. गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज देशातल्या साबार संरक्षण एजन्सींक घुसखोरी आड खर कारवाय करपाचो आदेश दिला. नवी दिल्लीत आयोजीत 9व्या राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीती परिशद 2026च्या उक्तावण सुवाळ्यात ते उलयताले. देशातल्यो सुरक्षा संबंधित समस्या सोडोवपा खातीर AI आधारीत माहिती एकठांय करून ती माहिती एकाच भोव एजन्सी संस्थांच्या माध्यमाचेर घालून गरजेची मार्गदर्शक तत्वां तयार करपाचेर गृहमंत्र्यांनी ह्या वेळार भर दिलो. तशेंच आतंकवादा आड झुजपा खातीर गृह मंत्रालयाच्या प्रहार उपक्रमाच्या अंमलबजावणेचेर मंत्री शाह हांणी भर दिलो. उक्तावण सुवाळ्या आदीं गृहमंत्र्यांनी हुतात्म्या खांब्याचेर देशाचे सुरक्षेत बलिदान दिवपी मान सैनिकांक नमन केले. अलाहाबाद उच्च न्यायालयान आयज एक म्हत्वाचो निर्णय दितना शाळांनी स्कार्फ वा हिजाब घालपाचेर एका शाळेन घाल्ल्या बंदीचे समर्थन करतना याचिका दाखल केल्ल्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीची मागणी न्हयकारली. न्यायाधीश JJ मुनीर तशेंच न्यायाधीश इंद्रजीत शुक्ला हांच्या फुडारपणा खालच्या खंडपीठान हे विशीं निर्देश दितना खंयच्याच धर्मीक ग्रंथाप्रमाण हिजाब हो त्या धर्माचो म्हत्वाचो भाग आसा अशें नमूद केल्लें ना अशें स्पश्ट करतना शाळेत विद्यार्थ्यां मजगतीं शिस्त लागू करपा खातीर गणवेशांतूच गरजेचे नेम लागू करपाक अधिकार आसा अशें स्पश्ट केलें. भाजपाचे मुख्तार अब्बास नकवी हांणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ह्या निर्णयाचे समर्थन करतना गणवेश थारावप हो शाळेचो अधिकार जावन आसा आणि शिस्त पालन करप ही समेस्त विद्यार्थ्यांची जबाबदारी आसा अशी प्रतिक्रिया उक्तायली. देखिए, मुझे लगता है कि हिजाब के नाम पर सांप्रदायिक बवाल और सांप्रदायिक अजाब किसी को भी पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. जो संस्थान हैं, जो
शैक्षणिक संस्थान हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अपने जो है वो ड्रेस कोड होते हैं, उनकी अपनी जो है वो अनुशासन होता है, उनकी अपनी जो है व्यवस्थाएं होती हैं, और उस ड्रेस कोड का, उस अनुशासन का, उस व्यवस्था का सबको सम्मान करना चाहिए। और इसी बात को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा है, और यही बात जो है वो इससे पहले भी कई न्यायालय कह चुके हैं, कई व्यवस्थाएं कह चुकी हैं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को लेकर के किसी तरह का भी सांप्रदायिक संक्रमण किसी को पैदा नहीं करना चाहिए, और इस तरह के किसी भी सांप्रदायिक संक्रमण से सबको सावधान रहना चाहिए। इससे जो है वो किसी की भी आस्था को कोई खतरा नहीं है, किसी के जो है वो सम्मान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सभी को जो है वो जो संस्थान है, जो शैक्षणिक संस्थान है या भी कोई संस्थान हो, उसके जो सभी कोड है, ड्रेस कोड है, उसके जो अनुशासन है, उसकी जो व्यवस्था है, उसका सबको सम्मान करना होगा। तशेंच अयोध्येत बाबरी मशीद परत एकदा उबारपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेवपी इक्बाल अन्सारी हांणी ह्या प्रकरणाचेर प्रतिक्रिया दितना हो देश संविधानाचेर आधारून चलता आनी न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण नेम थारता आनी ते पाळप ही दरेक भारतीयाची जबाबदारी जावन आसा अशा उतरांनी न्यायालयाचो हो निर्णय स्वीकारलो। देखिए, हमारे देश का नियम कानून, हमारे देश में संविधान जो है वो कानून से चलता है। हमारे देश का संविधान जो है, हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हिजाब पहनना अच्छी बात है, लोग पहन रहे हैं और पहनते आए हैं, ये हमारी परंपराएं हैं। क्योंकि पर्दा करना ये सभी प्रथा में है, सब धर्मों में प्रथा है। हिंदू धर्म में घूंघट की प्रथा है, मुसलमानों में नकाब की प्रथा है, हिजाब की प्रथा जो है हमारे मुस्लिम कौम में है। स्कूल के बच्चे जो है, स्कूल में जो है लोग जाते हैं, लड़कियां जाती हैं तो हिजाब पहन के जाती हैं। हाई कोर्ट ने जो भी नियम कानून पास किए हैं वो संविधान के तहत पास हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि हम हिंदुस्तान के निवासी हैं, हिंदुस्तान का संविधान मानते हैं, देश का कानून मानते हैं, और जब भी ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट का सहारा लेते हैं और कोर्ट निर्णय करता है उसका हम सम्मान करते हैं। तो हिजाब पे जो है जो कुछ भी हुआ वो हमारे देश में फ़ायदे की बात है, ये बड़ी जो है बड़ा बेहतर है। हम जो है सरकार का सम्मान करते हैं, कोर्ट का सम्मान जो है करते हैं, जजों का सम्मान करते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी आयज नवी दिल्लीत आयोजित C.च्या 43व्या स्थापणूक दीस कार्यावळीत वांटो घेतलो। ह्या वेळार उलोवप करतना भारताच्या डिजिटल कनेक्टिव्हिटीचो प्रवास आता फकत लोकांक जोडपा पुरतो मर्यादीत उरूंक नासतना नेटवर्क विश्वासपात्र, सुरक्षीत आणि लवचीक करपाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें। तशेंच C. ह्या संस्थेची तोखणाय करतना 1984 वर्सा स्थापणूक जाल्ल्या उपरांत देशी तंत्रगिन्यान घडोवपी संस्थान आयज उपक्रमाचें केंद्र जाला। तशेंच प्रत्येक भारतीयाच्या जिणेचो भाग जावन भारताच्या तांत्रीक प्रवासाचो एक अभिन्न अध्याय थारला अशें मंत्री सिंधिया हांणी सांगलें। To cyber security, quantum key encryption, post-quantum cryptography, from cyber security to protecting people's lives, disaster resilient networks. There's no other organization that could come up with that capability apart from my own CNO. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसो विसव। इन हाथों की लकीरों में एक कहानी है। ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं, और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं। भारत की कहानियों का और गांवों की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं, गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे DD नेशनल पर। भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है, श्रीमद् भगवद गीता,
और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मीठा किया गया हुआ है और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है। ये हमारा जो संसार का जो रोग है उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है। प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल चैनल पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेली खबरो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज राज्य मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दितना आयचे बसकेंत मुखेलपणान 31 ऑगस्ट सावन सुरू जावपी गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजात नव्या विधेयका विशीं चर्चा जाल्ल्याची म्हायती दिली। तशेंच फाटल्या कांय दिसां सावन कोलवाळेच्या बंदखणींत घुंवळी वखदां तशेंच मारकेल्लें जेवण कैद्यां मेरेन पावता अशी चर्चा सुरू आशिल्ली। ते विशीं उलयतना पुलीस महासंचालकाक बंदखणीचें निरीक्षण करपाचो आदेश दिला आनी तांचे कडल्यान हे विशीं नियाळ मागयला अशी म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिली। कोलवाळे एक्चुअली आमी पुलीस डिपार्टमेंटाच्या सकयल हाडल्या उपरांत स्ट्रिक्टली विजीट दवरपाक आनी बाकीच्यो ज्यो सिक्युरिटीची लक्षांत येता हांवें DGPक इन्स्ट्रक्शन दिला वचून सगळ्यांची इन्क्वायरी कर आनी रिपोर्ट सबमीट कर। आयच्या कॅबिनेटाक फक्त आमी जी बिलां इंट्रोड्यूस करतले ते आनी जे ऑर्डिनन्स काडलेले ते हे सगळी जी आसली तीच फक्त पास जाल्या, ती असेंब्लीक ऑलरेडी येतली। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल बीन म्हणून एडवोकेट प्रोटेक्शन बिलूय बी ऑलरेडी आयच्या कॅबिनेटात आसलें। वेगवेगळी बिलां आसली। भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांणी आयज पत्रकारां कडेन उलयतना नवो बोरये पूल बांदपा खातीर ज्यो कितें सरकारी कारवाय करची आसा ताचें काम सुरू आसा अशें सांगतना सध्या प्रकरण उच्च न्यायालयांत आसून ताचेर अंतरीम स्थिती हाडिल्ल्यान पुलाच्या बांदकामाचें काम सुरू जावपाक कळाव लागतलो अशें सांगलें। टोटल 102 कोटीचे सँक्शन ते लॅप्स जाल्लें कांय कारणाक लागून, कारण ते एस्टिमेट करपाक मातसो लेट जाला कितें जाता ते मागीर हांव दिल्ली गेलो तेन्ना शिवराज सिंग चव्हाणाक पर्सनली मेळ्ळो, चीफ मिनिस्टरी फोनाचेर उलयलो आनी ताणें एफर्ट करून ते आमकां पयशे परते धाडले, सँक्शन परते दिले आनी वॅलीड केलें। तातूंतल्यान पयलो प्रोजेक्ट शिरोडेच्या मतदारसंघाचो 5 कोटीचो आमी फावंडेशन्स करून घातलो। 11 काय 12 कितें प्रोजेक्ट आहा ते टोटल वेगळे वेगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे एक एक करून जातले कामां। बोरी ब्रीज सध्या मॅटर हायकोर्टांत आसा, हायकोर्टान सध्या स्टे दिल्ली आसा, इंटरिम स्टे आसा सगळी वॉट एवर इट इज। आमचो प्रोसेस कितें कितें फॉर्मेलिटी आसा त्यो चालू, सगळें कितें घेवपा जाय तें घेवपाचें काम चालू आसा। तें आज नाल्यार फाल्यां मेळटलें, तें 7 दिसां भितर मेळना, 15 दिसां मेळना, फॉर्मेलिटी आहा। गव्हर्मेंटाची ते फॉर्मेलिटी चॅक करपाकूच जाय। 9 सप्टेंबर दिसा उक्तावण जावपी पर्वरीच्या नव्या उड्डाण पुला विशीं पत्रकारां कडेन उलयतना पर्वरीचे आमदार रोहन खंवटे हांणी खोस उक्तायत हो उड्डाण पूल फकत पर्वरीच्या उदरगतीचें प्रतीक नासून पर्वरीच्या लोकांच्या पाशियेसाचें लेगीत प्रतीक जावन आसा अशें सांगलें। हो उड्डाण पूल पुराय जाता म्हणसर पर्वरीच्या थळाव्यांनी भरपूर त्रास सोंसल्यात आनी ते खातीर तांचे उपकार मानप गरजेचें आसा अशें तांणी सांगलें। It's a dream project for me, a very aspirational project for the state of Goa, and it is something which was long required, a promise made to our people of Porvorim has been getting delivered at the same time through Dr. Pramod Sawant, Digambar Bab Kamath. All this project will definitely help the commuters, tourists, Goaikar to travel easily from north to south in a record time. Boro project बऱ्या क्वालिटी टायमान जो तयार जाता, इट्स अ मोमेंट ऑफ प्रायड फॉर ऑल ऑफ अस. Collectively we have all worked towards it, and yes, I have thanked my people of Porvorim especially for having gone through all those stress during that time, where they have always believed in us, in me, and the development that has been there for the people of Goa and for the people of Porvorim. जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता त्या त्या भागांत त्या त्या लोकांक एकदा त्रास जाता, पूण त्रास घेवपाची सहनशक्ती फॉर द लॉंगर विजन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ते अभिमानान हांव सांगूंक शकता की आमचे पर्वरकार लॉंग विजन लॉंग सायटेड आसात. दे हॅव ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द डेव्हलपमेंट प्रोसेस, वेदर इट वॉज अटल सेतू ऑर एवरीथिंग, अँड टुडे द फ्रुट्स आर बींग देर फॉर देम. तांचे जे विशय आसतले, हेवी कंजेशन ऑन द हायवेज, एक्सिडेंट्स, सिट्युएशन्स विच आर गोईंग आउट ऑफ हँड, will be all resolved through this particular part. At the same time, heavy vehicles बाकीचे जे north to south वताले is very easy to commit with this type of infrastructure.
वीज मंत्री तशेंच मडकयचे आमदार सुदीन ढवळीकर हांणी पत्रकारांकडे उलयतना महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान फोंड्या तालुक्यांत घडोवन हाडिल्ल्या सर्वेक्षणाचेर प्रतिक्रिया दिली. सर्वेक्षण करून फोंड्या तालुक्यांत लोकां मदीं महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा विशीं आशिल्ली ओढ समजून घेतली तशेंच थळाव्यांच्यो समस्या लेगीत जाणून घेतल्यो अशें मंत्री ढवळीकर हांणी सांगलें. हे काम मोगो पक्षान सुरू केलें. पयलीं पासून आशिल्लोच मोगो पक्ष. आतां लोकांच्या घराघरांत वचून आमी जेन्ना मोगो पक्षान आपलें काम चालू केलें तेन्ना लोकांक कळ्ळें मोगो पक्ष कितें. लोकांनी खुबश्यो गोश्टी म्हजे मुखार मांडल्यो. एक दादागिरी, धमकी दिवप हो एक प्रश्न, गुंडगिरी 2 प्रश्न मांडले. तिसरो प्रश्न व्हेरी इम्पॉर्टंट इज कमिशन. प्रत्येक गोष्टीत कमिशन घेवप आनी हें कमिशन घेवप आनी कितें करप हें सर्वेंत दाखयलें. हें मोठें प्रकरण आसा. तिसरो इज म्युनिसिपालिटीचें जें काम आसा तें कामां पासय बांदचें पडटा. हें सर्वेंत दाखयलें. हें म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलांनी तें दाखयलें. आनी चवथें बाकीचे खूब सर्वेज आसा. EHना नंबर मेळना, नंबर दिल्या पूण तांकां बाकीचे जे मेळना तेंय सर्वे रिफ्लॅक्ट जाल्ले आसा. आनी तांचें मत इतलेंच आसा की खंय तरी हें सगळें बंद जावन मुखार येवपाक जाय. सर्वे डिफरंट लेवलाचे सर्वे केले सगळे बाबतींत. अबावट वर्किंग इन पोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी, त्या नंतर इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें आसा ताजेर आनी लोकांचें म्हणणें कशें हाजेर सर्वे करून हो रिजल्ट लायला. दिवचले सरकारी ITIत आयज प्लेसमेंट फेअर 2026चे आयोजन केल्ले. हो मेळावो गोंय सरकाराच्या कुशळटाय विकास आनी उद्देजकताय संचालनालयाच्या जोड पालवान संस्थानाच्या सभाघरात आयोजीत केल्लो. मयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हणून हजर आशिल्ले. ह्या वेळार उलोवप करतना ह्या संस्थानांतल्या उत्तीर्ण जाल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या जिवितांत आतां एक नवो अध्याय सुरू जाता आनी तातूंत आपल्या कामा विशीं बरी वागणूक आनी निश्ठा आसल्यार फुडारात तांची उदरगत आनी वाड निश्चित आसा अशें प्रेमेंद्र शेट हांणी सांगलें. गोंय सरकाराचो एक जो हेतू आसा की आमच्या भुरग्यांचो मानवी विकास जावपाक जायो आनी हो मानवी विकास जावपाक लागून जे आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे सदोदीत आपले प्रयत्न करीत आसता. ते म्हणजे आमच्या भुरग्यांचो विचार करून त्यांच्या एम्प्लॉयमेंटा बद्दल जो विचार करता त्या संदर्भात अशे वेगवेगळ्या स्तराचेर जॉब प्लेसमेंट फेअर आमी आयोजीत करता. आज कौशल्य मेळिल्ले आमचे भुरगे जांकां प्लेसमेंट दिवपाक जाय आनी हे प्लेसमेंट दिवपाचें काम आमच्या दिवचले ITIचे प्रिंसिपल आनी तांची पुराय टीम, मागीर तांचे इन्स्ट्रक्टर आसतले, नॉन टिचींग स्टाफ आसतले आनी सगळे तांचे टीम, ह्या टिमीचे हांव पयल्यान पयलीं अभिनंदन करता, तांचे आभार मानता. आमचे नवयुवक सगळे भुरगे, युवक युवती हांकां प्लेसमेंट दिवपाचें काम आज तांच्या हातून जाता. अशा तरेचे हे प्लेसमेंट फेअर तुमी पळयला आसतले गोंय सरकाराच्या वतीन खूब कडेन आयज आयोजीत जाता. आनी आज हो हेतू जो आसा, जो मेन ऑब्जेक्टीव जो आसा तो लोकांचो हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपाक जाय आमकां. म्हणून हे गोंय सरकार वारंवार हे प्लेसमेंट शिबीर आयोजीत करता. देशाच्या शिमेचेर आपले कर्तव्य करपी सैनिकां विशीं उपकार आनी आपुलकी व्यक्त करपा हेतान गोंयच्या चैतन्य प्रतिष्ठान हांच्या वतीन ह्या वर्सा लेगीत एक राखी सैनिकां खातीर हो खासा उपक्रम आयोजीत जाता. 27 ऑगस्टा दिसा दोनापावलाच्या लोकभवनांत गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांच्या खासा उपस्थितीत तशेंच नामनेचे अभिनेते योगेश सोमण हांच्या हजेरेंत ही कार्यावळ आयोजीत जातली. ते भायर केरळ आनी तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर लेगीत हे कार्यावळीत खासा सोयरे म्हणून हजर आसतले. चैतन्य प्रतिष्ठानाच्या ह्या वर्सुकी उपक्रमा विशीं प्रतिष्ठानाचे आशीर्वाद मराठे हांणी सविस्तर माहिती दिली. चैतन्य प्रतिष्ठान गोवा गेली 12 वर्सां हो एक राखी सैनिकांसाठी कार्यक्रम हो सातत्यपूर्ण हे करीत येयल्लेले आसात. आनी ह्या फाटली भुमिका कितें आसा, कार्यक्रम घेवपाच्या फाटल्यान भुमिका अशी आसा की जे आपले भारतीय सैनीक, भारतीय जवान आपल्या बॉर्डरीचेर रावन आमचे सगळ्यांचे संरक्षण करता, आमकां रक्षण करता, तेंचे खंय तरी याद काडपाक जाय. नाल्यार अशें दिसून येता की फक्त 15 ऑगस्ट, 19 डिसेंबर, 26 जानेवारीकूच आमकां तेंची याद आसता.
जवानांची, पण एक प्रकारचे त्यांच्याबद्दल जे आमची भावना, त्यांच्याबद्दल जे आमचे मत मांडपा खातीर कितें करूं शकता, तर ह्या संकल्पनेंतल्यान पूर्ण गोंयच्या जी स्कूल्स आसात, शाळा आसात, महाविद्यालय आसात, बाकीचे इन्स्टिट्यूशन्स आसात, NGOज आसात, चॅरिटेबल ट्रस्ट आसात, अशा सगळ्यांक आमी अपील करता की ह्या कार्यक्रमाक तुमी राख्यो गोळा करून हाडप. उदाहरणार्थ स्कुलान आमी सगळे इन्वायट करता की प्रत्येक भुरग्यान एक राखी करप आनी ती राखी कलेक्ट करून ज्या दिसा प्रोग्राम आसा, म्हणजे 27 तारखेक प्रोग्राम आसा, त्या प्रोग्रामा दिसा तुमी त्यो राखी हँड ओवर करप. अशा पद्दतीचे हो स्तुत्य असो उपक्रम गेली अनेक वर्सां घेत आसा आनी ताका बरें यश सुद्दां आमकां मेळिल्लें आसा. 80,000च्या भायर राख्यो आमी पूर्ण जे आमचे बॉर्डर्स आसात त्या पूर्ण बॉर्डरीचेर जवानांक आमी तांकां पोचयल्ल्यो आसा आनी तांकां बांदलेल्यो आसा. तशेंच रक्षाबंधनाची परब आनी ते खातीर लोकांची गरज मतींत घेवन पणजेच्या डाकघरात फाल्यां ईद ए मिलादाची सुटी आसून लेगीत डाकघराच्यो साबार सेवा सकाळी 9:30 ते सांजेच्या 4:30 वरां मेरेन सुरू आसतल्यो अशें सामान्य नागरिकांक कळीत केलां. खबरापत्रांत आतां घेवया एक ल्हानसोच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया मुखावयली खबरो. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी आयज जापानचे मुखेली वित्तीय संस्थेच्या अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. हे बसकेंत भारतांतल्या दीर्घकालीन गुंतवणूक वाडोवपाचे आनी भारत जापान अर्थीक संबंद घटमूट करपाचेर भासाभास जाली. संवसारीक अनिश्चितताय आसतना भारतान अर्थवेवस्था घटमूट केल्या अशें केंद्रीय मंत्री गोयल हांणी सांगलें. भारतान फाटल्या वर्सा 7.7% अर्थीक वाड नोंद केल्या आनी 2047 $30 ट्रिलियन अर्थवेवस्था जावपाच्या मार्गार मुखार सरत आसा अशें मंत्री गोयल हांणी सांगलें. जापानाच्या कंपन्यां खातीर सेमीकंडक्टर, AI डेटा सेंटर, नवीकरणीय उर्जा सारकिल्ल्या मळार गुंतवणूक करपाची व्हड संद आसा अशेंय केंद्रीय मंत्री गोयल हांणी सांगलें. दोनूय देश फुडलीं 10 वर्सां भारतांत $10 ट्रिलियन जापानी खाजगी गुंतवणुकीक चालना दिवपाचो यत्न करता. बसकेंत गिफ्ट सिरी वरवीं आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक वाडोवपाच्या शक्यतायेचेरूय भासाभास जाली. But not enough market. India can be an excellent partner which provides economies of scale with a large domestic market, and India which has opened its doors to international engagement with several free trade agreements. In a way, 2/3 of the global international trade provides India an opportunity to sell their goods with preferential access. दुष्काळा आड लढो दितना संवसारीक पावंड्यार झुजपा खातीर वापरपी रणनितीत व्हड बदल घडोवन हाडपाची गरज केंद्रीय पर्यावरण, रान, जलवायू परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी उक्तायली. दुष्काळ ही एक जोखीम आसा, परत परत येवपी आपदा न्हय अशें
मंगोलियाच्या उलान बटानात आयोजित UNCCD COP 17चे मंत्री पावण्यावयले भासाभाशे वेळार मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी सांगले. अर्ली वॉर्निंग सिस्टम घटमूट करपाचें आवाहन तांणी केलां. जलसंरक्षणाचेर भारतान लक्ष केंद्रीत केलां. वॉटरशेड उदरगती वरवीं दुष्काळाक तोंड दिवं येता अशेंय तांणी सांगलें. रानां वाठारात आनी उदका स्रोत घटमूट करात असो उलो मंत्री भूपेंद्र यादव हांणी भौसाक मारलो. Resilience through coordinated multi-institutional approach, rainfall tracking and satellite-based dot assessments kickstart inter-ministerial and state-level preparedness so that a dry spell does not become a crisis. This risk-informed approach rests on the premise that land sustains water. Thus, restore the forest before the flow, guides catchment and river-escape forestry, cutting erosion, improving water retention and recharging groundwater even beyond the monsoons. एकवटीत महासंघाचे महासचिव आंतोनियो गुटेरस हांणी बेगोबेग वेवसायीक जहाज येरादारीचेर जावपी हल्ले थांबोवपाचें आवाहन केलां. सध्या संवसारात सुरू आशिल्ल्या तरेकवार संघर्शाच्या फाटभुंयेर उलोवप करतना समेस्त पक्षांनी आंतरराष्ट्रीय कायदो तशेंच आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचें पालन करचें आनी ब्लॅक सी स्ट्रीट ऑफ हॉर्म्यूज तशेंच रेड सी जहाजाचेर सुरू आशिल्ल्या हल्ल्याचेर पूर्णविराम लावचो अशें गुटेरस हांणी सांगलें. Let's be clear. Our position is that freedom of navigation must be respected in all circumstances. What we say is that if at a certain moment this is not yet possible, we would be ready with the agreement of the parties. We would be ready to have a mechanism that of course would not exercise the sovereign rights of states. These would need the sovereign agreement of the states involved. आणि आता खेळात क्रिकेट. कोलंबो सुरू आशिल्ल्या भारत आणि श्रीलंके मदीं जावपी दुसऱ्या कसलापी क्रिकेट खेळात आयज तिसऱ्या दिसा श्रीलंकेन 8 गडे वगडावन 83.4 षटकात 265 धांवड्यो काडल्यो. भारतान मानव सुथारान कर्णधार धनंजय डिसिल्वाक 8 धांवड्यांचेर बाद करून आपली 5वी विकेट घेतली. ह्या आदी भारतान पयल्या डावात 9 गडे वगडावन 503 धांवड्यो काडल्यो. दुसऱ्या दिसा ध्रुव जुरेल हांणी आपल्या टेस्ट करियरांतलो दुसरो शेकडो काडलो. भारताचे प्रसिद्ध कृष्णा आनी मानव सुतार हांणी बरी गोलंदाजी करून विकेट घेतल्यो. भारत पयली कस लावपी क्रिकेट मॅच जिखिल्ल्यान 1-8-0 अशा आघाडीचेर आसा. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाणाचे चडांत चड तापमान 31.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. 2016 वर्सा राबयल्ल्या UPI प्रणालीक आयज पुराय जाली 10 वर्सां. एका काळार काँग्रेसीन फकाणां केल्ली प्रणाली आयज जाल्या देशाचो अभिमान. संबीत पात्रा. खंयच्याच ग्रंथा प्रमाण हिजाब घालप मुस्लीम धर्मा प्रमाण बंधनकारक ना. शाळेत समेस्तांनी समान गणवेश घालचो. अलाहाबाद उच्च न्यायालय. मंत्रिमंडळाचे बसकेत विधानसभा अधिवेशनात मांडपी विधेयकाचेर जाली चर्चा. कोलवाळे बंदखणींतल्या गैरप्रकाराचेर पुलीस महासंचालकाकडल्यान मागयला नियाळ. बोरये पुलाचे काम उच्च न्यायालयात आशिल्ल्यान बांदकामाच्या कामाचेर आयल्या सध्या स्थगिती. भूसंपादनाची प्रक्रिया तशेंच हेर प्रशासकीय काम आसा सुरू. दिगंबर कामत. आणि कोलंबो हांगा सुरू आशिल्ल्या भारत आणि श्रीलंका मजगतीच्या दुसऱ्या कसलापी खेळामाळेच्या दुसऱ्या खेळाच्या तिसऱ्या दिसा श्रीलंकेच्या पंगडान 8 गडे वगडावन 265 धांवड्यो काडल्यो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 4013 तुमी पळोवपाक शकतात.
प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.